देवीक काकुतीचे नोवेन 5वो दीस. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. धर्म विरोधी आनी धर्मांत फूट घालतली पवित्र सोबेच्या गोपान परतून येवंक मागुया. बोग काकूत सारा जेजू, तूं सगळेंच बोलेपण कालतेपणी उजवाड मागताय तांकां तूं ना म्हणनाय. धर्म विरोध्यांक आनी धर्मांत फूट घालतल्यांक तुज्या दोयाळ काळजाच्या बिराडान घे. तुज्या उजवाडान पवित्र सोबेच्या गोपान ओडून हाड. हे वरवीं आमच्या बरोबर तुजे काकुतीचें उदारपण सासणाच्या सासणाक परगटोवंक आमी मागतांव. सासणाच्या बापा, तुजी कृपा इबाडून आनी आपल्या चुकींनी आनी वाद्यान तीर रावल्यात त्या धर्म विरोध्यांचेर आनी धर्मांत फूट घालतल्यांचेर तुजी दोयाळ नदर घाल. तांची खोटेपणां पळय नाका. तीं सगळीं एक जावं म्हूण मरणाचे आदले राती जेजून प्रातून मागलोलें म्हणटोच तुज्या पुताचो मोग आनी दुखेस्त कोश्ट पळय आनी तांकां बेगीनच पवित्र सोबेच्या गोपान येवंक फावो कर. हे वरवीं आमच्या सांगाता तुजी काकूत सासणाच्या सासणाक ती परगटोवंक पावो. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.